केंद्र सरकाराक 9 वर्षां पूर्ण जाली त्या निमित्तान सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण ह्या हातूंतल्यान आमी 30 मे ते 30 जून असे एक म्हयनो वेगवेगळे कार्यक्रम करतात देशभर. गोंयानूय तो कार्यक्रम आज हांव संपर्क से समर्थन म्हळ्यार आमच्या केंद्र सरकारान गेल्या 9 वर्षाच्या कालावधींत जे कितें गोष्टी केल्ल्यो आसा ताचे भितर डेव्हलपमेंट आसलो, वेगवेगळे स्किमी आसतले, वेगवेगळी घेतलेली डिसिजनां त्याच्या संदर्भातलें बुकलेट तयार केल्लें आसा आनी तें बुकलेट दिवपाक लागून आमी दक्षिण गोवा आनी उत्तर गोवा अशे दोनूय लोकसभा मतदारसंघा भितर हजार लोकांक मेळ्ळे भशेन ठरयल्लें आसा. वास्को मतदारसंघा भितर आमी 50 नांवां काडिल्लीं आसा. एमिनंट पर्सन्स जे समाजान दोतोर आसतले, जे वेगवेगळे इन्फ्लुएन्शियल आसतले, तांकां वचून मेळप, तांकां केंद्र सरकाराच्यो ज्यो आमी बुकलेट काडिल्ले आहा तें दिवप, तेंचे कडेन उलोवप आनी गोंयच्या सरकारांचे 2012 पासून जे कार्य केल्ले तेचे बुकलेट आसा ते दिवप. आज हांव वास्को मतदारसंघा भितर आसा. म्हजे बरोबर आमचे आमदार दाजीबाब साळकर आसात, बाकीचे सगळे कार्यकर्ते, जिल्हा पंचायत सदस्य आमची आमची अनिता थोरात आसात आनी बाकीचे सगळे कार्यकर्ते. आनी त्यामुळे आज आमी सगळ्यांक फिरतात अशा पद्दतीचे म्हजे भशेनूच वेगवेगळे पार्टीचे नेते हे ह्या मतदारसंघान येतले आनी हाच्या हातूंतल्यान आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करप अशें ठरयलें. म्हणजे आतां हो एक जालो संपर्क समर्थन, तेजे व्यतिरिक्त वेपारी संमेलन आसतलें, आमचें इंटलेक्च्युअल संमेलन आसतलें, आमच्यो जे सगळे मोर्चा तेंच्यो एकत्र बैठक आसतली, जे लाभार्थी आसात तांचे बरोबर इंटरेक्शनचो कार्यक्रम आसतलो, आमदारान त्या लोकप्रतिनिधीन आपल्या मतदारसंघात जुने जे कार्यकर्ते आसात तांच्या बरोबर इंटरेक्शनाचो आनी वांगडा जेवपाचो कार्यक्रम आसतलो. आनी त्यामुळे वेगवेगळे कार्यक्रम हे एक म्हयन्याच्या कालावधीन करपाचे आसात आनी ताचोच भाग म्हणून आज हांव ह्या मतदारसंघा भितर आयिल्लो. 1 तारखेसून चालू आसा आनी संपर्क से समर्थन म्हणजे लोकांच्या दारान वचून खरें पळोवपाक गेल्यार भारतीय जनता पार्टी अशी एकूच पार्टी आसा की फक्त इलेक्शनान लोकांच्या दारान वचना, पूण 5 वर्सां कितें नाल्यार खंयच्या निमित्यान वचून तांचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते कळून घेवन तांचें सोल्युशन काडपाक पळयता. म्हणजे एकंदरीत एक बरें वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी खातीर आज वास्को भितर आसा. आनी ह्या संपर्क से समर्थनाच्या अंतर्गत आज आमचे बरोबर सदानंद सर आयल्या. मुद्दम ते सगळ्या कडेन प्रवास करता गोंयभर आनी आज ते 10 घरां आमची विजीट करपाक येतले. ताचे मागीर आतां निलेश काब्राल पावपा आसा, नरेंद्र सावयकर उदोळ येवन गेले. सो अशें करून सगळे लिडर्स आमचे वोटर्सांक मेळून तांचे प्रॉब्लेम्सूय जाणूंक सोदतात. तशेंच जे केंद्र सरकारान 9 वर्सांनी काम केलां, नरेंद्र मोदी सरकारान काम केलं ताचे बुकलेट प्लस गोंयांत प्रमोद सावंताच्या सरकारान कितें काम केलां हें सगळें लोकां मुखार रिपोर्ट कार्ड दवरपा खातीर आमी ह्या सगळ्यांक